देवाचे उतर ह्या नियालमालांत तुमकां सगल्याक माये मोगाचो येवकार। आयचे शुभ वर्तमान आमकां कोलीत करता की कांय जाण फारिझेवांतले आनी हेरोदींतल्या पक्षांतले जेजूक उतराक समजावन ते जेजूशी येवन ताका विचारतात, समराजाक दोड फारीक करूंक येता जाल्यार तशेंच तांणी तो फारीक करचो की ना गाय म्हूण विचारता। ह्या प्रश्ना वरवीं ते जेजूक फास मारूंक सोदी। जोरूय जेजू होय म्हटलोलें जाल्यार लोक जेजूचेर भारी रागार जातलो आसलो आनी जोरूय जेजून ना म्हटलोलें जाल्यार ते रोमकाराच्या अधिकाराक कळयतले आसले जेजू समराजाचेर आड म्हूण। जेजू तांच्या प्रश्नाक जबाब दिवचे आदीं तांकां एक नाणो हाडूंक सांगता जाचेर समराजाचें रूप आसलें। तें रूप त्या नाण्याचेर आसलें देखून जेजू तांकां सांगता, समराजाचें तें समराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात अशें म्हूण। आमी सगळोच जाणाव उत्पत्तीच्या पुस्तका वरवीं देवान आमकां आपले सारकी केल्यात म्हूण। देवान आमकां आपले सारकी रचल्यात म्हणटच आमी देवाची। ते उजार करीत त्या नाण्याचेर समराजाचें रूप आसलें देखून तें समराजाचें। तेच परी दर मनशाक देवान रचला म्हणटच आमी देवाची। हेच खातीर जेजू तांकां आनी आमकां आयज सांगता, समराजाचें तें समराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात अशें म्हूण। ह्या संवसारांत जियेतना आमी संवसाराचे चाली प्रमाणे जिवंक जाय खरेंपूण आमच्या देवाक आमच्यान विसरूंक जायना, कारण ह्या संवसारांतलें जिवीत सोंपतलें पूण आमी सोंपचे ना। आमच्या अमूर्त देवा भाशेन आमी अमूर म्हणटच अमूर्त जिविताक आमी तयार आसूंक जाय। देवाच्या भुरग्यास सोंपता तसलें जिवीत आमी जिवंक जाय। देवान आमकां जिविताचें देणें दिलां जाल्यार आमी देवाक कितें दिता काय? देवाच्या भुरग्याक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमी मागुया। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाला बापा, तुज्या उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाल्लें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेलसर पवित्र राव, कुशाल राव।